पणजी कार्नावालाचो उत्सव सुरू जाला. गोयची राजधानी पणजे सावन किंग मोमोच्या राजवटीक सुरवात जाता. चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली. वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर चित्ररथ मिरवणुकेत वांटेकार जाल्ले. फॉरेन ट्युरिस्ट कार्नावालांची मजा घेतात. मडगांव, वास्को आनी म्हापशां अशा मुखेल शारांनी मिरवणुको जातल्यो. 9 तारखेमेरेन पणजे किंग मोमोची राजवट आसतली. पुर्तुगीज नागरिकत्वाचो विशय केंद्र सरकाराकडेन पडून आसा. दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय सोडयतले म्हूण केंद्रीय गृह खात्यान सांगलां. अशें आसतना गोंयांत पुर्तुगीज नागरिकत्व घेतलां म्हूण पुलिसांनी केसी नोंद केल्यात. गोंय सरकारान परत हो विशय केंद्रीय गृह खात्याकडेन व्हरपाक जाय अशें राज्यसभेचो खासदार शांताराम नायक म्हणटा. सद्याक पुलिसांनी कांय लोकांचेर FIR घालपाक सुरवात केल्या ऑन द ग्राउंड्स की तांणी तांचे सिटीजनशीप गेली म्हणून. बिकॉज दे हॅव अक्वायर्ड पोर्चुगीज सिटीजनशीप त्या ग्राउंडाचेर कांय नामांकीत व्यक्तींचेर केसी घातलेल्यो आसा. प्रश्न कितें आसा की हो इशू सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा. हांवें स्वता एक प्रायवेट मेंबर बील इंट्रोड्यूस केलें की हो इशू कसो सॉल्व करपाक तो. आतां ताजेर कितलेशे म्हयने जाले सरकार एक्शन घेना, बील इंट्रोड्यूस करना टू एमेंड पासपोर्ट एक्ट एंड सिटीजनशीप एक्ट. हे दोन वस्तू जर एमेंड जाले जायत तर ह्यो पयलीं परत केसी पळय जातात ते जावचे ना. होम मिनिस्टर राजनाथ सिंगान एश्योरन्स दिले, MOSन दिले आनी गव्हर्मेंटाचो स्टेटस आसा की आमी सोल्युशन काडटाक म्हणून. आनी अशें आसतना पुलीस पळय केसी घालतात. हांव तांकां ब्लेम करना, तांकां कदाचित ते जसो कायदो आसा त्या प्रमाणे करता आसतले. हातूंत स्टेट गव्हर्मेंटान परत होम मिनिस्ट्रीक मेळपा जाय. हें तुमी कितें करता काय म्हणून बजेट सेशन लागीं पावलें. आतां पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. फोंड्या कवळ्या पंचायत आनी लागसारच्या वाठारांत नव्या साण उदक प्रकल्पाच्या कामाचें उक्तावण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें. हो हांगा 210 कोटी रुपयाचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आणि सिवेज नेटवर्क ह्या कामाक हांगा सुरवात जाल्या. सिवेज सिस्टम हे करूंकूच जाय, प्रत्येकाक जाय. कवळ्या पंचायतीन एक मोठे स्टेप घेतले की पयलीं हांगा हाडून घेतलो. म्हापशें ते कळंगूट रस्त्याचें रुंदीकरण जाले उपरांत सोबितीकरण करतना रस्त्याच्या दोनूय कडेक 250 माड लायतलो म्हूण आमदार मायकल लोबोन सांगला. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दीस वर्क टू गेट ओवर. कित्याक आतां माड जो तर प्लांट केले हे जाल्यार थिंगासर माती पडटली, दामोर पडटलो आनी कितें पडटलें आनी ते पिड्ड्यार जातले. हो रोड कंप्लीट जालो दोत इन द नेक्स्ट 2 or 3 months. I will plant 250 coconut saplings both sides of the road, which within the next 3 or 4 days will look beautiful. They'll grow up and we will also put water. हांव एक
डेडिकेटेड टँकर दोत्तलो वॉटर टँकर टू पुट वॉटर फॉर ऑल दीस कोकोनट ट्रीज अप टू कलंगूट 1964 सुरू जाल्ल्या चानोर क्लबाच्या नव्या क्लब हाऊसाचें उक्तावण जालें. क्लबात स्विमींग पूल, जिम, लायब्ररी, सभाघर आनी हेर सुविधा आसात. They started this with a vision that something should be there for the village. Past president, Mr. Anton Zizek Putin, built a ground for the village in the church premises. And now we have this clubhouse. Now, I can say 97% of the cost of the entire project is borne by the villagers of Fangar, and we are thankful to them. And the villagers themselves should be proud that we are having a premises which no other village in the village club will have. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.